स्वागत करता। पावसाळ्यात कदरा डॅमाक उदक खूप जाल्यार उदक भायर सोडचे बद्दल सिव्हिल काळी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आणि इतर अधिकारी बरोबर कारवार असिस्टंट कमिशनरान सभा घेतली। कदरा डॅमाचेर भेट दिल्ली एसी विद्याश्री चंदरगी हेमी नंतर अधिकारी बरा सभा केली आणि पावसात डॅमात जास्त उदक रावल्यार कित क्रम घेऊ जाय हेजे बद्दल चर्चा केली। पावसात डॅमातल्यान उदक सोडतल जाल्यार कसले बी अनाहूत घडूक दिनासतना केपीसीएल कर्मचारी, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट कर्मचारी आणि स्थानिक संस्थेचे अधिकारी सदस्य सगळे एकत्र निर्णय घेऊन क्रम घेऊ जाय। डॅमात उदक येवचे जास्त जाल्यार डॅमाचे FRL लेवल 32.5 मीटर राखून दवर जाय। पावस खूबच पडते रावल्यार उदकाचे लेवल 32.5 मीटर आसतनाच उदक भायर सोडते रावू जाय आणि डॅमाचे उदक काळी न्हंयत सोडील तेन्ना किंवा सोडचे पयले न्हंय लागींच्या गांवच्या लोकांक जनावरांक सुरक्षीत जाग्याचेर पावोवंक केपीसीएल हेमी वाहन व्यवस्था करूंक जाय। डॅमाचे उदक भायर सोडचे प्रमाण 80,000 क्युसेक दवरूंक जाय। जास्त उदक भायर सोडचे प्रसंग येयल्यार लोकांक माहिती पयली दिवं जाय अशें खूब इतले अटी दवरून घेवन अधिकारीक तेमी सूचना दिली। नुस्तेकाराक सरकारान घोषित केल्ले विशेष पॅकेज सारखे जालना हेतूंत बदल करून क्रम घेतले अशें पोर्ट अँड फिशरीज मिनिस्टर एस अंगार हेमी सांगले। सोमारा कारवार बंदरार भेट दिल्ले फिशरीज आणि पोर्ट मिनिस्टर एस अंगार हेमी पत्रकारां बरा उलयले। राज्यात लाखांशी नुस्तेकार असल्यार बी खाली 18,000 नुस्तेकाराक 3,000 प्रमाणे विशेष पॅकेज दिल्ले बद्दल पत्रकारान विचारिल्ल्या प्रश्नाक उत्तर दिवन तेमी सांगले नुस्तेकाराक दिल्लो पॅकेज सारको जालना, परिहार दिवचे बद्दल परत रूपरेषा करूं जाय। ह्या पटी मुख्यमंत्री नुस्तेकारा बद्दल जास्तीच काळजी घेयला हेजे बद्दल मुखार क्रम घेतले अशें तेमी भरोसो दिलो। ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಒಂದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ। ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಈಗ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಗಮನ ತರ್ತೇನೆ। ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇದೆ, ಕೆರೋಸಿನ್ ಸೀಮೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ 2-3 ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸನಾಗಿದೆ। ಆದರೆ ಒಂದು ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पेट्रोल रेट 100 पावली हेच बद्दल खूप इतले लोक सोशल मीडियाचेर सरकाराक शाप घालते असतात। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पेट्रोलाची रेट 100 रुपयेपेक्षा जास्त झाली। काल शिर्शी तालुक्यात 100 रुपये वयर पाविल्ली पेट्रोल रेट आज उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सगळ्या तालुक्यात बी पेट्रोलान सेंच्युरी मारली आणि ग्राहक लोकांक हात वयर करची परिस्थिती येयली। कारवारात 1 लिटर पेट्रोलाक 100 रुपये 14 पैसे आणि डिझेल 92 रुपये 88 पैसे। शिर्शीत पेट्रोल 100 रुपये 58 पैसे आणि डिझेल 93 रुपये 23 पैसे। कोरोना लॉकडाऊन आशिल्ल्यान कामधंदो ना जावन त्रासात आशिल्ल्या लोकांक सरकारान पेट्रोलाचो झटको दिला। 100 रुपये दिल्यार बी 1 लिटर पेट्रोल मेळटेत ना। एकातल्यान गरजेचे वस्तू दर बी वाडला आणि आता पेट्रोलाचे दर वाडिलो सीधा परिणाम गरीब लोकांचेर पडते आसा। पेट्रोल दर वाडिले बद्दल लोक सोशल मिडियात क्रोध भायर घालते आसात।
हमारा केंद्र सरकार और सेंट्रल आयुष डिपार्टमेंट वाला ने इन्होंने एक आयुष 64 टैबलेट का जो मतलब हर स्टेट में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है उनके लिए इन्होंने सिफारिश किया हुआ है। उन्होंने एक NRDC की तरफ से और उनका जो अंग संस्था है CCRS का, उनके तरफ से एक एग्रीमेंट एंड टेक्नोलॉजी फीस वगैरह जो भरने के बाद ये लाइसेंस प्रोडक्ट अप्रूवल हमें दिया हुआ है। और सेम पेपर्स हमने जो हमारा स्टेट लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया, हमने टेम्प्रेवरी अप्रूवल भी ले लिए। तो हमने क्या किया, ये आयुष 64 में 4 जड़ी बूटियों का एक दवाई है और ये जो है माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट के लिए बहुत उपयोगिक है। और ये जो टैबलेट है 40 टैबलेट जो है एक बॉटल में मार्केट में मिलने वाला है। हम ऑलरेडी ये सारे जितने भी टैबलेट्स का ये जो रॉ मटेरियल पैकिंग मटेरियल हमने प्रोक्योरमेंट करके मैन्युफैक्चरिंग में रेडी करके रखा हुआ है और 1-2 दिन में ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में आने वाला है। और ये जो प्रोडक्ट है इम्यूनिटी बूस्टर है और एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल सेडल है। तो ये जो है कोविड-19 पेशेंट के लिए मतलब यानी कि मॉडरेट टू माइल्ड जो पेशेंट जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हमारा दूसरा प्रोडक्ट है अजीब। ये जो है 10 ml में मार्केट में मिलने वाला है। ये जो है इनहेलिंग लिक्विड है। तो ये जो हमें जो है ये 2 to 3 ड्रॉप जो है गर्म पानी में डाल के उसका शाखा लेना है, इनहेल करना है। तो इट इज़ ऑल्सो ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर का है। जैसे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर कुछ है तो इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये दिन में कम से कम 3-4 बार हम इसका शाखा ले सकते हैं। ये जो हमारा थर्ड प्रोडक्ट है खूबसूरत कुडनीर, ये जो है सिद्धा प्रोडक्ट। इसमें जो है 15 जड़ी बूटियों का मिश्रण है और ये जो है पाउडर फॉर्म में है और इसको हमें कषाय बनाना है। इसमें यानी कि अगर आपको एक 20 ग्राम अगर लेके अगर 200 ml में भी आप पानी में गर्म वो बॉईल करते हैं तो उसको 1/4 करने के बाद उसका जो है डिकॉक्शन आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये भी अत्यंत जो है कोविड-19 पेशेंट का जो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट है उनके लिए बहुत लाभदायक है। हम जो है अभी ये जो तीनों प्रोडक्ट है हमारा जो उत्पादन का जो घटक है यहाँ पे जो है रेविंटो लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड शिरवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया कारवार में ये तीनों प्रोडक्ट हम अभी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर चुके हैं और रेडी करके रखा हुआ है। तो 1-2 दिन में मार्केटिंग में भी हम जो है रिलीज करने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भाई ये जो तीनों प्रोडक्ट जो है अत्यंत मतलब आप यानी कि कम दाम में मार्केट में मिलने वाला है। लोगों को जो है प्राइवेट मेडिकल शॉप में भी मिलेगा तो सस्ते में भी मिलेगा। तो ये जो है कोविड-19 पेशेंट के लिए जो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट्स है उनके लिए बहुत लेने के लिए बहुत आसान रहेगा। हमारा ये तीनों प्रोडक्ट जो है कोविड-19 पेशेंट के लिए ही बनाया हुआ है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन में भी आप खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं और अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। एंड इवन हमारा जो वेबसाइट है www.revinto.in वेबसाइट से भी आप खरीदना चाहते हैं तो आप अपना घर तक ये मेडिसिन जो है आप मंगा सकते हैं। केसरलॉक रेल्वे स्टेशन लागीं जाल्ल्या कोर केबल चोरेच्या प्रकरणासंबंध रामनगर पोलिसांन 6 लोकांक ताब्यात घेतले। केसरलॉक रेल्वे स्टेशना लागीं सुमार 15 लाख रुपयाची किमतीचे कोर केबल चोरी जाल्ले। हेजे बद्दल रामनगर पोलीस स्टेशनाचेर प्रकरण दाखल जाल्ले। ह्या प्रकरणा संबंध चोराल्या शोधेक लागिल्ले रामनगर पोलिसान कशे करून चोराक सोदून काढले। कोर केबल चोरिल्ल्या प्रकरणात भागी आशिल्ले बेळगांव गोकाकचे येल्लप्पा कुप्पन्नवर, दांडेलीचे अजय कुंजरबाट, सोनू कुंजरबाट, जितेंद्र मासरी आणि जिगन कुंजरबाट हेमकां पोलिसान ताब्यात घेयला आणि तेमचे कडच्यान 470 kg तांब्याची तार जप्त केला। लोकांच्या बऱ्यासाठी हांव MP आनंद कुमार हेगडेले पाय धरूक बी तयार असा असे माजी मंत्री आनंद अस्नोटकर हेमी सांगले। माजी मंत्री आनंद अस्नोटकर हेमी सोमारा कारवार न्यूजाबरा उलोवन सांगले MP अनंतकुमार हेगडे हेमचे बद्दल आपण कितेंच वायट उलयले ना, तेमी मोरू म्हूण सांगले ना, जाल्यार तेमी MP उन्न बी तेमगेले क्षेत्राचे लोक त्रासात आशिल्ले तेन्ना मदतीक येतेत ना, तेमी MP उन्न बी कितेंच प्रयोजन ना अशें सांगिल्लें। पण तेमकां मनाक बेजार दिशील उरल्यारच आनी जिल्ल्याच्या लोकांच्या बऱ्यासाठी जिल्ल्याच्या सुदारण्यासाठी हांव MP अनंतकुमार हेगडेले पाय धरूक बी तयार आसा अशें तेमी सांगले। हांवें अनंत कुमारा बद्दल केन्ना वायट उलयलें ना। अनंत कुमार आज मरू जाय अशें तशें स्टेटमेंट आयले, हांवें केन्ना तशें सांगलें ना। हांवें सांगलें कितें काय म्हटल्यार तो दिसना कितें तरी एक समस्या हिंदू मुस्लिमाल कितें लपडे आसतना मात्र दिसता म्हण हांवें इतलेंच सांगिल्ले शिवाय तेजे बद्दल केन्नाच वायट उलयलें ना। देव ताका आनी शक्ती दी आनी 100 वर्स रावू तो। म्हाका खंयच्या राजकारणाची बी आशा ना। हांवें खाली कित्याक उलयलो, हांव कितें MP आसा, हांव खंयच्या अधिकार आसा। 10 वर्स जालें हांव अधिकारान नासतना, 10 वर्स जालें म्हागेर कितें जाल्लें उरतलें। 4 इलेक्शन MLA इलेक्शन केलो
आईल MLC इलेक्शन, गंगाधर बटाल इलेक्शन, थोडी इलेक्शन केलं हांवें, ZP म्युन्सिपालिटी हे ते इलेक्शन. हांव इलेक्शन करून जाम जाला. म्हाका दिसता ह्या देशा भितर हांवें केलें तें इलेक्शन कोणीच केलें ना आवडतलें. हांव ते अधिकारा बद्दल उलयना, हांव अधिकारा ना आज अनंत कुमार साहेबाक कितें म्हणटा, आज आमगेल्या जिल्ल्या भितर अगदी उन्नत स्थाना बशिल कोण, देशपांडे न्ही. देशपांडे तुगेले 20 वर्सां मिनिस्टर जाल्लो उरतलो, तरी केंद्र मट्टाचेर आज 5 पटी तूं आमगे लोकांक तुका इलेक्ट करून हाडले, 1 पटी तूं मंत्री जालो. आज मोदी साहेबाला लागीं आशिल्लो RSSचो एकदम खास मनुश्य तूं. आज BJP जितलो व्हड उन्नत मनुश्य. आज तुगेले पांयान एक 4 लोकांक बरें जावं म्हण इतलेच म्हागेलो उद्देश. 20-25 वर्सां भितर कांयच जालें ना साहेबा. आमगेले डिस्ट्रिक्टा भितर हे हॉस्पिटल आमगेले टायमार जाले, इंजिनियरींग कॉलेज आमगेले टायमार जाले, डिस्ट्रिक्टा भितर जालें ना, कारवार जाल्ले उरतले हे, तरी पण जिल्ल्या भितर जाल्ले एकच हे. हांव कितें म्हणटा की IIT जावं ना आनी कितें तर जावं जाय म्हूण म्हागे आशा आशिल्ली. आज हे कोरोना टायमाचेर हांव राजकारण म्हाका नाका राजकारणी उलयना, हांव ती विचारलें म्हूण सांगता आसा. आज ती प्रश्न विचारलो म्हूण सांगता, शिवाय म्हाका अनंत कुमारा बद्दल काही ना. म्हागेलो भाव म्हणटा ताका हांव लोकाल बद्दल तेगेले पांय बी धरूं तयार आसा. कारवारचे म्हागेल्या जिल्ल्यांत तो कितें तरी फाल्यां बरें करता म्हणल्यार तेगेले पांय धरूं बी तयार आसा. आज एकूच म्हागेलो उद्देश की म्हणल्यार तो बरो जावं, आतां तरी भायर येवं. गेल्ले पटी तुगेले कोरोना आसतना भटकळा भितर कितें तरी तुगेले मुस्लिमाक हेजेर आयलो म्हूण सांगिल्लें की भटकळ गेलो, 2 स्टेटमेंट दिलो, नाच जालो. मागीर ह्या लपड्याक आज आमकां मायबाप कोण, आज आमकां वाट दाखयतालो कोण, आज अधिकारा आसा कोण. आज MP साहेब आसा न्ही, अधिकारा आसा न्ही. तूं अधिकारा आसतना तुवें आमकां वाट दाखोवंक जाय. जिल्ल्या डिस्ट्रिक्टा हेब्बाराकिंत शक्ती आशिल्ली ताकाच जास्त. तेन्ना हांवें ताका आतां बी ताका हें करता, आमी तुका तुवें काम केलें, हांव तुजे बरोबर आसा, तुका सपोर्ट करता मुखार, आमी तुका सपोर्ट करतात मुखार. तूं आमकां लोकां खातीर न्याय कर, लोकांक कितें तरी हाड दाखय. तेन्ना हांव त्याच उद्देशान सांगिल्ल्या शिवाय म्हाका दुसरें कांय उद्देश ना. आनी म्हाका राजकारणांत दोळ्या मुखार दिसना. म्हाका दिसचें कारवार लोकांक बरें जावंक जाय. रामनगर वेलफेअर ट्रस्ट वतीन रामनगरातल्या दवाखान्यात मेडिकल किटाचे वितरण केले. रामनगर भागातल्या रामनगर वेलफेअर ट्रस्ट ह्या समाजसेवी संस्थेवतीन रामनगरातल्या सरकारी दवाखान्यात औषधाच्या किटाचे वितरण केले. तसेच रामनगरातल्या नाईक मेडिकल हेमगेल वतीन ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर दिले. ह्या प्रसंगाचेर उलयतना वेलफेअर ट्रस्टाचे सदस्य शशीधर नाईक हेमी परिसरात कोरोना केस सध्या कमी जालात जाल्यार बी दवाखान्यात औषध आणि गोळ्याची कमी पडूं दिचो अशें म्हूण आमी हे किट दिलात अशें तेमी सांगले. ह्या वेळेचेर राघवन नायर, रोहित काळभैरव, विलास सुंटणकर, सुनील नायर आदी लोक उपस्थित आशिल्ले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 366 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 366 नवीन कोरोना केसेस मिळले. त्यापैकी कारवारात 35, अंकोलात 1, कुमटा 105, होन्नावर 39, भटकळ 21, शिरसी 56, सिद्धापूर 34, येल्लापुरात 15, मुंडगोड 30, हाळयाळात 14 आणि जोयडा भितर 16 नवीन कोरोना केसेस आज मिळली. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर टोटल 48,043 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह झाले. त्यापैकी 43,792 लोक बरे झाले आणि 3,162 लोक अजून कोरोनाचे ट्रीटमेंट घेते असतात. आज म्हणल्यार उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 752 लोकांले कोरोना पायन मरण जाले. आयचा इतलंच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.